नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। हुंवार पीडित राज्यांनी गोयचे नाव ना म्हणून कळटनाच मुख्यमंत्री अजाप लुकसाणीचो रिपोर्ट करूंक टीम धाडटा म्हणून गृहमंत्र्यान खंय सांगिल्ले। मंगळार सावन पेडणे दिवचले हुंवारग्रस्तांक वाडटले चेक। बुट्टेंतल्यान श्वास घेतासर रिणाची तकली वयर चौथीच्या सिजनात पिकावळ गेली, बाजारय गेलो। सरकाराची फक्त शेड्युलां दमडी ना, हातार केन्ना पडटा, कितलें पडटा ताचेर इब्रामपुराचो फुडार। गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी मंडळाचे वेंचणुकेक बीजेपी युवा मोर्चा एबीव्हीपी आड 63 आड 22 मतांनी जिखले। वेंचणुकेक युनिव्हर्सिटींत वातावरण तापले, एनएसयूआयचे भुरगे पोलिसांच्या ताब्यांत। आदलो अर्थमंत्री काँग्रेस फुडारी पी चिदंबरम आयएनएक्स मिडिया भ्रष्टाचाराचे केशीन 30 ऑगस्ट मेरेन सीबीआय कस्टडींत। सुप्रीम कोर्टातय थाकायना, सीबीआय उपरांत ईडी रावले उखलूंक। पक्ष लोकांक वापरताले, आपणे पक्षांक वापरून सत्तेर येवन कामां केली। आपल्याचेर फक्त आरोप करनाकात, कापासतात असल्यार पुरावे दियात। बाबू आसगांवकारांचे हेड ऑन। हुंवार पीडित राज्यांनी गोंयचे नाव ना म्हणून कळटनाच खंय मुख्यमंत्र्याक अजाप। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान खंय ताका गोंयांतय लुकसाणीचो रिपोर्ट करूंक टीम धाडटा म्हणून सांगिल्लें। मंगळारा सावन पेडणे दिवचले हुंवारग्रस्तांक चेक वाडटले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। मात 9 कोटीचे लुकसाणीक 1.2 कोटीचीच व्यवस्था। शेतकी आनी अरिश्ट व्यवस्थापन फंडांतलो पयसो काडपाची तयारी। केंद्रीय घरमंत्री गोंयांत येवन मुख्यमंत्र्याक उतर दिवन गेल्या उपरांत दिल्ली सावन हुंवारग्रस्त राज्यनिहाय टिमींचे राज्यवार शेड्युलाची केंद्रा कडच्यान कळवणी आयल्या। तातूंत गोंयचो उल्लेख सुद्दां ना। गोंयचें नाव हुंवारग्रस्त राज्यांचे वळेरेंत ना जाल्यार ते खंय घालून घेतले। सेंटरान लिस्ट केला पण स्टेटीचे कॉम्पेन्सेशनाक टिमी धाडपाचे होम मिनिस्ट्रीन तितून गोंयचें नाव ना। सो कशें कितें केलां? प्रेस नोट काडले होम मिनिस्ट्री केन्ना? काल पयर काडले। तितून कितें जालें? गोंयचें नाव ना? टिमी धाडले सगळे स्टेटीन, गोंयचें नाव ना। ना ऑलरेडी म्हाका होम मिनिस्टरान सांगलां त्या प्रमाणे त्यांनी गोंयानूय टीम धाडटा म्हणून सांगल्या। कदाचित उरला आसतना हांव कम्युनिकेट करता। मंगळार सावन गोंय सरकार आपल्या वाट्याची लुकसाण भरपाय दिवंक सुरवात करतलो। सुरवात पेडण्या सावन। स्टेटीचें कॉम्पेन्सेशन फाल्यां दिता आमी। फाल्यां ऑलरेडी आमी हितूर पेडण्यान कार्यक्रम दवरला, कोलवाळे कार्यक्रम दवरला बार्देशांतलो, बिचोलेंतलो आमी दीन दयाळान कार्यक्रम दवरला। फाल्यां 3 कार्यक्रम फाल्यां ऑलरेडी डिसायड जाला। फोंड्याचो कार्यक्रम आमी परवां सकाळीं फोंड्या दवरला, फोंड्या आनी दुसरो कार्यक्रम सावथाचो केप्यान जातालो। आमचो डेप्युटी सीएम थंयसर वयतलो। एट प्रेजेंट जी आसा पळय न्ही, स्टार्टींग उदक मिनिमम 10,000 आनी वयर हाज्या वयर चेक जो सगळो घरां जी मेजर म्हणल्यार ताका कितें तरी एक 90,000ची मदत आमी ठरयल्या। मायनर घरां रिपेर जाल्यार तांकां ताच्या घरा कितली हें जाल्यार ताच्या प्रमाणे आसा। आनी एग्रीकल्चरचे एक ऑलमोस्ट एक 10,000च्या वयर चेक आसा। अशें जवळपास एक 700-800 लोकांक सुमार चेक जे आसा हे चेक डिस्ट्रिब्यूट केले। लुकसाणीचो अदमास 9 कोटी वयर आणि लुकसाण भरपायेक फंडात तरतूद सामकीच कमी। सरकार खंय आता रेव्हेन्यू खात्यांतल्यान आनीक भरपायेची व्यवस्था करता। थोडो मार बशिल्ल्या 553 घरांक 50 लाखाची तरतूद, दरेकी 9,169 रुपया। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दरेकी 50 लाखांची तरतूद केल्या। तांकां जीडीआरएफांतल्यान दरेकी 10,000 वेगळे मेळटले। 12 पुराय मोडिल्ल्या घरांक दरेकी 95,100 रुपया आणि जीडीआरएफांतल्यान दरेकी 15,000। जिवीत हानी जाल्ल्या दोगांच्या घरच्यांक दरेकी 4 लाख एसडीआरएफ आणि 1 लाख जीडीआरएफ फंडांतल्यान। शेताभाटांच्या लुकसाण भरपायेच्या फंडात फक्त 1 कोटींची तरतूद आसली, ती वाडोवन दिवपाची खंय व्यवस्था जातली। एग्रीकल्चरान फक्त एका कोटीचे प्रोविजन आसले ते वाडोवन घेतले। ते प्रोविजन वाडोवन घेतला। झाडांचो रेट आसता पळय न्हू तो खूब कमी आसता। हय, ते एक्चुअली कितें केलां आमी म्हणजे सेंट्रल डिजास्टराचे आसा आनी तितून करून स्टेट डिजास्टराचे भितर पयशे ऍड करून ते दिवपाचे अशें ठरलेलें आसा। 22व्या ई पावणेक 20%च मीन 101 कोटींक गेल्ले। उरिल्ले मिनूय पावण्यार काडपाचे सरकाराचे यत्न। ई ऑक्शन जाल्ले तितूंतल्यान जवळपास हय उरलेलो ऑक्शन केन्ना तरी परत करतले आमी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी। आदीं उटंगारान बुडले, गांवच्या लोकांचो आदार घेवन अरिश्टांतल्यान स्वास घेतासर रिणाची तकली वयर। सरकार फक्त शेड्युलां सांगता, हातार कांयच पडिल्लें ना। चवथ तेकली, बुडिल्ले शेतकारांच्या हातार अजून दमडी ना। शेताभाटांचेर पोट भरतले इब्रामपूरच्या लोकांक मार्गच ना।
चवथीच्या बाजाराचेर किसान क्रेडिट कार्डाचे रीण फारीक जातालें, अंदू रीण माथ्यार उरलें, पिकावळ ना आनी बाजारय ना. 7 ऑगस्टाक राती आयिल्ल्या बुट्टेन पेडणे तालुक्यातल्या इब्रामपूर गांवाचे हाल. थंयच्या दर एकल्याचो फक्त शेती बागायती दुधाचे धंद्याचेरूच संवसार. बुट्टेन फुगून कांय घरां पडलीं, कांय कोसळपाचे वाटेर आसात. शेती बागायती मुळा सयत गेल्यो. इब्रामपूर हो शेतां भाटांचोच गांव. इब्रामपुरा बुट्टी मारली तेन्ना सरकाराच्या राज्याक खबरूच नाशिल्ली अशी परिस्थिती. बुट्टी देंवल्या उपरांत एक एकलो मिडियाक घेवन तोंड दाखोवंक हाजीर. मात 15 जाली तरी हातार कांयच ना. चवथीच्या बाजाराची कितलीशीच फळफळावळ इब्रामपूरची. चवथीच्या बाजाराचेर तांची वर्सांची रिणां फारीक जातालीं. अंदू पिकावळ गेली. किसान क्रेडिट कार्डाची रिणां मात तशी तकलेर उरली. 60% तरी लोक भितर जॉयन आसतलो, कित्याक लोन आसत. कृषी कार्ड लोन घेतात लोक, जावं आनी कसले म्हटल्यार कृषी अंडर लोन जितले मेळटा तितले लोक घेता. आतां तेचेर सरकारान आपले आमकां कितें तरी खरीच गरज आहा. कित्याक हें आमी लोन म्हटलें ते 1 लाख काय उबोच असो सादी अमावंट ना न्हू तो. सरकारान आमकां आपलें कितें कमी खरेंच करपाचें अशी आमची सगळ्या शेतकऱ्यांची इच्छा आसा. शेतकऱ्याच्या फुड्यान आतां प्रश्न आसा की हे लोन कशें फारीक करप. एक तर तेणी कोणाय कडले घेवप ना जाल्यार जे आतां सद्या आमचे महाराष्ट्रान कशे शेतकरी आत्महत्या करता ती परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा. शेतकऱ्या फुड्यान असो प्रश्न आहा ते पयशे भरतलो ना खंयचे भरतलो. पयशे भरपाक कशेंच शक्य ना. सरकारान ते एक पाऊल उचलूंक जाय आनी एक शेतकऱ्यांक ते कर्ज तरी माफी करूंक जाय. कितले अशें तुमच्या गांवांत लोन घेतला आसतले एग्रीकल्चर अशें दिसता? म्हाका दिसता 80% लोकांनी लोन घेतले आसतले. इब्रामपूरचे लोक गोवा डेअरीक दूध घालतात. ज्या दूधकारांचे जिवार मलय करता ती सहकारी संस्था अशे कठीण काळात दूधकारां फाटल्यान ना. सहकार फक्त नांवाक. गोरवांक वेळ प्रसंगाक खावड पावयली जाल्यार बुट्ट्याक काडयेचो आदार जातलो आशिल्लो. आतां सद्या आमी प्रायवेट आसा हाडला. प्रायवेट कोणा पयशे ग्रुपाचे बी घेतले आनी 24,000चा खाण हाडला सद्या. 24,000 तुवें कोणा कडल्यान घेतले? हे देगेच्या कडल्यान आनी ग्रुपाचे घेतले मी. सद्या तुवें रीण काडून? रीण काडून सद्या केल्लें आहा, खाण हाडलेलें आहा. तुम्ही गोवा डेअरीक बीन सांगलें की अशें अशी हें जाला बीन म्हणून? एनिमल हजबंड्रीचे कोण आयले? एनिमल हजबंड्री कोणच येवंक ना, चवकशे काय येवंक ना न्हू. सद्या तुमी पयशे जे घेतले जुराक कशे ते? हय व्याजाक कशे ते ग्रुपाचे. कितले रुपया कितले व्याज दर तुमकां पडटा? 100क 7 रुपये. 100क 7 रुपया पडटा तुमकां? हय. 1000क 70 रुपये पडटा. 1000क 70 रुपया अशें तुमी सद्या रीण? तशें रीण घेतलेलें आहा. सद्या अरेंज केल्या म्हणजे म्हाका 2 फ्रेंडांनी म्हाका हेल्प केल्लेली आहा. तशी आपलो चाऱ्याचो प्लॉट म्हाका तिणे आपणाक कमी करून म्हाका दिल्लो आहा आनी 2 मनाय दिल्ले आहा. तण आतां सुको चारो म्हाजे कडेन नात अजिबात. सुको चारो सगळोच गेलो. आतां म्हाका सद्या ह्यात घालूचो पडटा, हरवो. आनी आतां गाई सीक पडत आहा. काल एक गाय हें जाली, डेट जाली. बुट्टेन गोरवांची खावडय वेली. गोरवांच्या पोटा पाण्याची वेवस्थाय रिणाचेरूच. उटंगाराचे बुट्टेन कितलेशाच घराब्यांची गोरवांय गेली. पावसांतलो तांचो चारकुटय गेलो, खावडय गेली आनी तो धंदोय व्हांवलो. पावसाचे बुट्टेत 10 कोटींचे लुकसाण. सरकाराच्या फंडात कोटीभर. केंद्रा कडच्यान दमडीची आशा ना. अजुनूय सरकार आदार दितले म्हूण शेवटूच सांगता. निमाणे ह्या बुडिल्ल्या शेत भाटकारांच्या हातार केन्ना कितें पडटा आनी कितले पडटा ताचेर तांचो फुडार. पंच खातें वाटपाची सरकारी बोगाळ केली जाल्यार शेतकार शेणले, ना जाल्यार आदार म्हणपाचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी मंडळाचे वेंचणूक बीजेपी युवा मोर्चा जिखले. तांणी एबीव्हीपीक 63-8-22 मतांनी हारयले. सकाळ सावन वेंचणुकेक युनिव्हर्सिटीत वातावरण बरेंच तापलें. 28,000 भुरग्यांक मतदान करूंक दिलें ना म्हूण NSUIन वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालो. युनिव्हर्सिटीचे बिल्डिंगेचे छपराचेर चडून निदर्शनां केलीं. आगशी पोलिसांनी तांकां उखल्ले. निमाणे गोंय विद्यापीठांतय बीजेपी. 10वे फावट म्हणजे भारतीय जनता युवा मोर्चाक हे गर्व सांगून बरें दिसता सांगून की भारतीय जनता युवा मोर्चान 10वे फावट आमी परत एकदा गोवा युनिव्हर्सिटीचेर भारतीय जनता युवा मोर्चाचो झेंडो लायिल्लो आसा. आमच्या सगळ्या गोंयच्या स्टुडंट्सांक सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा, कारण आयज तांकां लागून आयज तेंच्यांचो विश्वास जो आमचेर दाखयला, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा बॅक पॅनलाचेर तेंच्यांचो आयज विश्वास जो दाखयला त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू दाखयता, थँक्यू म्हणटा.
सो एक्झिक्युटीव कमिटीक चेअरमन म्हणून जशी मतां पडल्या ती हांव फक्त आतां मतां तुमकां सांगता. संकल्प फळदेसाय हाका 22 मतां पडली आनी शिरोडकर खेमल सुनील प्रभू हाका 63 मतां पडली. भाजपा युवा मोर्चा एबीव्हीपी आड 63-22 मतांनी जिखले. वेंचणुकेत राजकारणी मेतेर जाल्यात म्हूण एबीव्हीपीचो आरोप. हे पूर्ण इलेक्शन जे आसा फूल पॉलिटिकल इंटरफरन्सान जाल्लें आसा. स्टार्टिंगच्यान म्हजें नांव न घालच्या थंयच्यान पासून इलेक्शन पोस्टपोन करप पर्यंत सगळ्या कडेन पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाल्लो आसा. सकाळच्यान युनिव्हर्सिटीत बरोच बोवाळ जालो. 28,000 भुरग्यांक मतदान करूंक दिले ना म्हूण NSUIन मतदानाचेर बहिष्कार घालो. युनिव्हर्सिटीच्या बिल्डिंगेचे छप्पराचेर चढून निदर्शनां केली. आगशी पोलिसांनी निमाणे तांकां ताब्यात घेतले. So what we believe that this election should have happened in the BJP office and not at Goa University Student Council because this is nothing but a drama. Time and again we have been demanding that all the 28,000 voters have to be allowed to vote. We've been never listened to, but this is a drama that they are playing, which we call as the theatra. So we believe that such gundaism should not take place, that the government machinery was entirely used upon us, upon our students, and the police was used to ensure that we do not reach to the VC, we do not have a dialogue with the VC. Bureau Report, Prudent. आदलो अर्थमंत्री काँग्रेसीचो फुडारी पी चिदंबरम INX मिडिया भ्रष्टाचाराचे केशींत 30 ऑगस्ट मेरेन CBIच्या कस्टडींत. चिदंबरमाची आनीक चौकशी करूंक ताची कस्टडी 5 दीस वाडोवची म्हूण CBIन रावज एव्हेन्यू कोर्टांत नेट लायिल्लो. 22 ऑगस्टाक CBIन चिदंबरमाची कस्टडी घेतिल्ली. कस्टडी आड सुप्रीम कोर्टांत घाल्ले ताच्या अर्जाचेरय विचार जाल्लो ना. CBI उपरांत ED ताका उखलूंक रावल्या. राजकीय पक्ष लोकांक वापरताले, मात आपणे पक्षांक वापरून सत्तेर येवन कामां केलीं. आपल्याचेर फक्त आरोप करनाकात, कापासतात असल्यार पुरावे दियात म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान हेड ऑनात आव्हान दिलें. बीच क्लिनिंग हें पर्यटन खात्याचें काम. तें मायकलाचे मिनिस्ट्रीक कशेंच दिवचो ना. कोयर एकठांय करून ताका दितलो, मागीर ताका जाय तें करूं म्हूण बाबू उलयला. ह्या पक्षांनी आमच्या लोकांक यूज करून घेतले, काम काय करूना. सत्ता MJकय मेळलेली, सत्ता काँग्रेसीकय मेळलेली, पण डेव्हलपमेंट विकास पावलो. तुम्ही फॉर्म्युला काढलो की आता पक्षाक यूज करपाची आणि सत्ता घेवपाची आणि लोकांचो फायदो करून दाखोवप. एनिवे पक्ष यूज करतात, तुम्ही ठरले की पक्षाक यूज करूया. राईट सारको उलयलो की तें हांवें केलें, पण आतां म्हाका तें करपाची गरज ना. आता माझ्या मतदारसंघात जर म्हाका जी कामां करपाक जाय ती काम हांव करूंक शकता. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. आनी कितें जाता हेजे भितरल्यान आमचो जो स्टेटस आहा आमदाराचो तो देंवत गेलो, सारको देंवत गेलो. आमकां पळयल्यार लोक कितें म्हणटात, हो मिनिस्टर हो चोर म्हणटात. हें खंयच्यान चालू जालां? असेंब्ली भितरल्यान. असेंब्ली भितर कोणे कितें दिसता जाल्यार आरोपूच करप ना. अरे आरोप कर म्हण तुझ्या आसपा जाय एविडन्स कित तरी, मागीर कर तू. तुजी ती कापसतात, हांव तुका मानता. कांयच नसताना तेजे वयल्यान लोकांक तुमी मेसेज कितें दितात? म्हाजे आरोप केले 2-3 फाटी. कितें हा एविडन्स? तो गिरीश उलयता, तो दिगंबर उलयता. एविडन्स कितें हा? कित तरी आसपा जाय. म्हणटात ह्या बीच क्लिनिंगाच्या कॉन्ट्रॅक्टा भितर तुमच्या सोयऱ्यांचे दायऱ्यांचे कांयच पर्सनल इंटरेस्ट ना. तुम्ही दाखयात. कापासताला ती दाखोवपा जाय. हे आरोप आम्ही पळयत आहात, कांय अर्थ ना. हे तुमचे कडेन आसचें काय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक?
ना कसं म्हणतो अरे कोणाकडे घरातलो कचरो कोण काडटलो हांव काडटलो काय सॉलिड मॅनेजमेंट काडटलो तो म्हणटा आपले घर म्हणटा तो कोण सांगपाक म्हाका हेचे भितर पडपाचें ना तो मिनिस्टर न्ही तेजे कितें वेस्ट मॅनेजमेंट हा पळय सगळो कचरो हांव ताका दितलो कांय भिवपाची गरज ना तेणें तो वेस्ट करचो वेस्ट मॅनेजमेंटाक घालून डिस्पोज करून उडयतो तेजेर म्हाजें कितें ऑब्जेक्शन ना म्हाका बीच क्लिनींग जाय सारकें बीच क्लिनिंगाचे कसलोय समज गार्बेज आसीत जेणे सिर्फ फोन मारचो तो आमी व्हॉट्सअप दिल्लो हा नंबर तेजेर दाखयचो फोटो मारून विथीन 4 hours भितर तो मेकळो जाता म्हाका जाय कोस्टल बेल्ट सारको क्लीन उरलो पण तुम्ही ताजे कडेन दिवपाक कित्याक फाटीफुडें आता हांव खंय फाटीफुडें कसलो फाटीफुडें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ना कॉर्पोरेशन तेणें अरे म्हाजें जें हा मीन्स बाबू फेल म्हूण दाखयत तूं काय बाबू कडेन जायना म्हूण दाखयत तूं पण मिनिस्ट्रीन तयार केल्या हो पोर्टफोलियो म्हाजो पण ही जबाबदारी म्हाजी पण तुमच्या सरकारान ती मिनिस्ट्रीन तयार केल्या ती करूं ती कित्याक केल्या म्हाका खबर ना ती तेणें पळोवपाची तेजेर भितर हांव पडना उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपुरांतल्या 6 वर्सांचे चलयेचे अपहरणाची केस कोलवा पोलिसांनी सोडयली मोहम्मद नौशाद या 21 वर्साच्या आरोपीक बाणावले सावन पोलिसांनी उखल्लो सहारनपूर पोलिसांनी गोंय पोलिसेक आरोपी बाणावले भाड्याच्या रुमात रावता म्हणून माहिती दिल्ली चलयेक आनी आरोपीक युपीचे पोलीस घेवन गेल्यात 17 एप्रिलाक चलयेचें अपहरण करून आरोपी गोंयांत आयिल्लो That one accused, Mohammad Naushad, son of Mohammad Jamshed, age 21, has kidnapped one minor girl and is hiding somewhere in Banawali area. Based on the information, a team was formed and today the accused along with the minor girl was traced at Banawali. बनाम नौशाद एक लड़की को किडनैप करके लेकर आया था हम इसके चक्कर में लगे हुए थे काफ़ी दिनों से इसका हमें लोकेशन मिला लोकेशन मिलने के बाद में हमने कोल्हापुर थाने से संपर्क करके इस व्यक्ति को पकड़ा है इसे हम लेकर साथ गोवा बागायतदाराचे वेंचणुकेत आदलो खासदार नरेंद्र सावयकाराचे पॅनल सेगीत 4थ्या फावट जिखलें 18 वांगड्याचे वेंचणुकेत सावयकार पॅनलान बाजी मारली वेंचणूक प्रक्रिया फोंडे कुट्टी सहकार भवनात जाली बागायतदाराचो बरो वावर फुडें चालूच दवरतले म्हूण संचालक मंडळाचे वेंचणुके उपरांत सावयकार उलयलो चाफळकर हेमंत कटणे सदानंद सावयकर हेमंत सामंत आणि महेश शिलकर उज्ज्वला शिलकर प्रभू दाबोलकर रमेश घनश्याम पाटील जितेंद्र आनंद and Prabhu Tendulkar Suvarna Subodh and Tengse Kamlaksh has been elected. Savaikar Sharad Mahadev has been elected. Zamre Devidas Anand and Samant Vinayak Namdev. Barve Sureka Dattaram have been elected. सगळे कितले जाण तुमचे निवडून गेले आता 18 जण आतापर्यंत एकूण संचालक मंडळ हे आता 18 जणांचे आसा आणि त्या प्रमाणे 18 जणांची निवडणूक झाली आणि त्या प्रमाणे सगळे जण आता संचालक मंडळ जे आसा ते पूर्णपणे आता निवडणूक प्रक्रिया तेजी झाली आसा मिरामार दर्यांत रेवेंच्या पट्ट्यात अडकल्ल्या ट्रॉलराचे 2 कुडके जाले 23 ऑगस्टाक माली जेटीवेल्यान दर्यार वतना उटंगाराच्या पावसांत खंय ट्रॉलराच्या ड्रायव्हराक फुडलें दिसलें ना आनी वल्त मारतना ट्रॉलर थंयच आडकलो सरकारान कॉर्पस फंडांतल्यान खंय ताका फुटिल्ल्या ट्रॉलराची भरपाय दिवची मिरामार पावन सँड बाराचेर ताका आमच्या ड्रायव्हराक कांय पावस येयलो आनी दिश्टी पडना जालें तेणें टर्न मारलेलो तो सँड बाराचेर पडलो मिरामार आनी बोट सुकोवन पडली आमी तेन्नाच येवन हिंगा जायती ट्राय केली आख्खो दिसभर आमी आमचे ट्रॉलर ओनरान सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केलो ओडपाक ती आनी आमी जायती ट्राय केली ओडपाक ती पूण जावना ती आमी 3 बोटी ट्रॉलर बांदले ओडपाक तरी पूण ती भायर सोरावना आनी ही पळय आयज सारकी ती टोटल लॉस जाल्या म्हणल्यार तेजी मोदें मोडली ती बोट आतां आयज मोडोन पडले आनी ती सारकी टोटल लॉस जाल्या हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन तसोच आमच्या फिशरी मिनिस्टरा कडेन आमचो एक कर्पूस फंड आहा तितूंतल्यान म्हाका तुमी हेल्प करचो म्हणून आनी अशेंच आनी एक गोश्ट मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी COP कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन की एवरी इयर हे इन्सिडेंट जाता हिंगा हे सँड बाराक लागून आदीं कितें जातालें बार्जी चलता तेन्ना ते सँड बार ते एकच कोणे आसताले आतां तांकां सँड बार पुरवत येयलो आहा तेका लागून एक लायव्ह बोयें घालचें थिंगा लायव्ह बोयें घालून लोकांक लायटीचेर ताका वचपाक मेवतलें तांडेलांक एक्सपिरियन्स मेवतलें बाबा हिंगा लायट आहा हिंगा सँड बार आहा म्हणून एवरी इयर तें घालपाक जाय
पणजेचे क्षत्रिय कोकण मराठा सांस्कृतिक मंडळाचो वर्सुकी मेळावो पर्वरे जालो. आयतारा पर्वरेच्या आझाद भवन सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मंडळाचो भोवमान केलो. वेगवेगळ्या मळार बरो वावर केल्ल्या समाजाच्या लोकांचोय भोवमान केलो. मेळाव्याक सांस्कृतिक कार्यावळी दवरिल्ली. आमी प्रेसिडेंट अशोक नायक प्रेसिडेंट, विजया राणी वायस प्रेसिडेंट, साईनाथ गांवकार जॉयंट सेक्रेटरी, आपलो दिनेश गांवकार आणि आनंद साळुंके एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स ह्या संस्थेचे आमचे मेन उद्देश ह्या लोकांक हांगा एक गेट टुगेदर जावचे, सत्यनारायण पुजा करप आणि सगळे लोक आमचे मराठा समाज एक कडेन येवचे, तांकां फेलिसिटेशन करप, तांकां भुरग्यांक फेलिसिटेशन करप, आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट आहात तांकां आमी फेलिसिटेशन करप, तांचे भोवमान करप, तांकां आनी बाकीचे अदर एक्टिविटीज जे आमचे कितें आसा ते आमी ह्या कल्चर प्रोग्राम वगैरे सगळे आमी हांगा करतले. 135 कोटींचो टेंडर जाल्लो सर्कीट रस्तो GSIDCन रद्द केलो म्हूण साळगांवचो आमदार जयेश फुर्योज. हो रस्तो खंय पर्वरे साळगांव कळंगूट निल्ला रुटार यो वच करतल्यांक बऱ्याक पडपाचो. पर्रीकारांनी ह्या रस्त्याची पळोवणी केल्ली, आतां अकस्मात रद्द केलो. ते भायर खंय लायटीच्या स्टाफाक ताचो नंबर ब्लॉक करपाची ऑर्डर गेले म्हूण जयेशाचो दावो. जे JE लेवल जावं लायन्समॅन लेवल ह्या लेवलाक सांगलें गेलां की जयेश साळगांवकाराचो नंबर ब्लॉक लिस्टार घाल म्हणून. आतां हांव म्हाजी घरा कडलीं कामां करना. दीस वर्क्स आर ऑफ अ कॉमन मॅन आनी बारीक लोकांक लागून आमी झडटा, बारीक लोकांक लागून आमी काम करता. हांव जेन्ना जिखलोलो तेन्ना चिंतूंक नासलें हांव मिनिस्टर जातलो म्हणून. आमदार जावपाक हांव इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें. आमदार जावन लोकांची कामां करून पावतलो हें म्हाज्या तकलेंत आसलें. पण जर अशे टायपचे इन्स्ट्रक्शन जर लोकांक गेला, इफ देर इज नो वॅल्यू फॉर गूड पीपल, गूड जर एका जर बरेपणाक जर वॅल्यू ना, देन देर इज वॅल्यू फॉर न्यूसन्स ऑफकोर्स. तर त्या फुडें मागीर तो जर बरें एका जर तुमी नांव दिना देन न्यूसन्स वॅल्यू कितें आहा तो आमी तुमकां दाखोवन दितले. आनी मनोहर पर्रीकरान जेन्ना हो रोड करता म्हणून आमकां आमी 2-3 इन्स्पेक्शन्स घेवन सगळ्याक भोंवल्ले. आयज खंय तरी हो आमकां कळपाक जाय की हो रोड सुद्दां गव्हर्मेंटान जावं GSIDCन हो कॅन्सल केल्लो आसा. 135 crores वर टेंडर जाल्लें काम आयज कॅन्सल केलां. रिजन बेस्ट नोन टू दॅम ओन्ली. तर हे काम परत एकदां वी आर दीस रोड सर्व्स द कलंगूट ट्युरिजम आनी हो सर्कीट रोड म्हणून केल्लो. हो रस्तो बरो ऑफ द क्वॉलिटी. आमचो जो हायवे आसता पळय त्या हायवेच्या क्वॉलिटीचो रस्तो जावपाची गरज तेन्ना आमी मागलेली CMा कडेन आनी ऑनरेबल CMान पर्सनली विजीट करून पळयलें. आतां हांगासर ज्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता कलंगूटच्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता ट्युरिजमाचे. हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, व्हडले ट्रक्स हांगासर प्लाय जाता. हांगासर रेग्युलर बेजीस अरावंड 100 ट्रक्स ऑफ गार्बेज हांगासर प्लाय जाता. तर त्या हिशोबान म्हाका दिसता तसो रस्त्याची गरज आसली. ड्रेनेजीस हांगासर बाकीचे लोक खूब रस्तो वापरता. डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियाज आसा. ते स्किम्स दिवन आदले राजकारणी जावं आदले पॉलिटिशियन्स प्रयत्न करताले की थोडेशे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एंगेज दवरुया आनी ड्युरींग इलेक्शन तांकां कसो फुल्ली सिटां भरपाक जावं हें करपाक कशें ते यूज जातली. म्हाका दिसता मोर दॅन टू हेल्प वुमन इट वॉज रादर द अदर वे रावंड टू यूज देम ड्युरींग इलेक्शन्स टायम ऑर ड्युरींग फॉर पार्टी अफेर्स. इतल्याने बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.